नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 186 पंचायतीचे रिझर्वेशन जाहीर, 35.4% रिझर्वेशन मावेन म्हणटा नव्या पंचायतींनी सरपंचाची संगीत खुर्ची चालू उरल्यार पंचायत कायदो दुरुस्ती। फुकट LED बल्बाचे ज्योतिर्मय स्कीमीचे लागले दिवे, स्कीम बंद। आता मोदी सरकाराची कॉस्ट प्राइस स्कीम गोयान कोल पावराचो नाद सरकारान सोडलो। आमदारकी अपात्रता याचिकेचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आड काँग्रेस हायकोर्टान मात भलायकी मंत्र्याक नोटीस मेळूंक ना म्हणून सांगून केस धुकल्ली शुक्रारा। पाडावल दिवचले रान दुकराक लायिल्ल्या फासान बिबटो अडकून मेलो। 4-5 वर्सांचो बिबटो, फॉरेस्टान पेट्रोलिंग वाडोवचे गांवकारांची मागणी। आणि चौथ्या ISLचे स्वरूप थाटचे आसा, पूण FC गोवा खंयच्याय परिस्थितीक तयार म्हणटा अध्यक्ष अक्षय टंडन। एकशे 86 पंचायतीचे 11 जूनाचे वॉर्डाचे रिझर्वेशन जाहीर झाले। SC 15, ST 186, OBC 357 वॉर्ड रिझर्व। 1522 वॉर्डांनी एकूण रिझर्वेशन 35.4%। पंचायतींनी सरपंच उपसरपंचाचो संगीत खुर्चेचो खेळ चलता। नव्या पंचायतींनी अशेच चालू उरल्यार पंचायत कायद्यान दुरुस्ती करून आळाबंद हाडटले म्हणून पंचायत मंत्री मावेन उलयला। मंगळारा वेंचणूक आयोगान रिझर्वेशन जाहीर केले। राज्यात एकूण 35 पंचायती 11 वॉर्डांचे आसात। तातूंतल्या 17 पंचायतींनी 1, 2, 5 आणि 8 वॉर्ड आणि उरिल्ल्या 18 पंचायतींनी 1, 3, 5 आणि 8 वॉर्ड बायलां खातीर रिझर्व दवरल्यात। 9 वॉर्ड आशिल्ल्या पंचायतींनी 3, 5 आणि 8, 7 वॉर्ड आशिल्ल्या पंचायतींनी 3 आणि 4, जाल्यार 5 वॉर्ड आशिल्ल्या पंचायतींनी 1 आणि 3 वॉर्ड बायलां खातीर रिझर्व आसतले। शेड्यूल कास्टा खातीर 15 वॉर्ड, शेड्यूल ट्रायबा खातीर 168 वॉर्ड आणि OBCंक 357 वॉर्ड रिझर्व दवरल्यात। रिझर्वेशनाची टक्केवारी एकूण 35.4%। अनुसूचित जातीं खातीर सगळ्यांत चड रिझर्वेशन पेडणे तालुक्यांत, थंय 8 वॉर्ड SC खातीर दवरल्यात। दिवचले 3, सत्तरीत 2, जाल्यार बार्देस आनी साश्टीत प्रत्येकी 1 वॉर्ड SCक दिल्यात। SCचे 13 वॉर्ड दादल्यांक जाल्यार 2 वॉर्ड बायलां खातीर आसात। OBCच्या 357 वॉर्डांतले 247 दादल्यांक खातीर, जाल्यार 110 वॉर्ड बायलां खातीर आसात। शेड्यूल ट्रायबा खातीर 168 वॉर्ड रिझर्व, तातूंतले 114 वॉर्ड दादल्यांक आनी 54 वॉर्ड बायलांक दिल्यात। पंचायतींनी संगीत खुर्चेचो खेळ चलता, ताका आळाबंद घालपाक पंचायती स्थिर करपाक सरकार खर निर्णय घेतलो। वेळ पडल्यार पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करतले म्हूण मावेन उलयला। Stability is the hallmark of any good development taking place, worthwhile development taking place. If even it amounts changing certain things in the Panchayati Raj Act or formulating rules in such a way, I want to stop this game of musical chairs. Every 6 months there are some panchayats who want to have one sarpanch because they want to divide the term. So what are they in essence dividing? What do they want to divide? The spoils of power? At least during my tenure I am not going to allow this. Even if it amounts to changing certain rules, I will get them changed. I want to continue it as one of a program which is to be carried on periodically. We will decide the period, how soon or how frequently it should be done. Because if the villages are clean, then I think it promotes a very clean atmosphere, a clean mind, and whereby your drains will not get choked. It prevents disease and so many other things. Because when we talk so much of Bharat Swachh Abhiyan, हो एक कार्यक्रम आम्ही चालूच दवरपाक केला। इतले मजगती पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयली। 186 पंचायतींची वेंचणूक 11 जूनाक जातली, निकाल 13 जूनाक जातलो। पणजे महापालिका आणि शारांच्या पालिका वाठार सोडल्यार बाकी सगळे कडेन वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्या। 18 तारखे सावन उमेदवारी अर्ज घेवंक सुरू जातले।
अर्ज भरपाची निमणी तारीख 25 मे. अर्जाची छाननी 26 मेक जातली. अर्ज फाटीक घेवंक 29 मे मेरेन प्राज आसा. 30 मायाक पंचायतींचे फायनल उमेदवार कळटले. 11 जूनाक वेंचणूक आनी 13 जूनाक मतमेजणी जावन निकाल कळटलो. पंचायतींचो कार्यकाळ खरो 27 मायाक सोंपता. मात सरकारान विधानसभा वेंचणुकेच्या 3 म्हयन्यांचे आचारसंहितेचे कारण सांगून वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. सरकारान 3 फावट वेंचणुकेची तारीख बदलल्या उपरांत निमणे वेंचणूक आयोगान आतां फायनल शेड्युलाची अधिसुचोवणी काडल्या. आतां आचारसंहितेक लागून म्हयनोभर पंचायत वाठारांनी कामाची नवी टेंडरां ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फरारी आनी सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंय सरकाराचे फुकट LED बल्ब वाटपाचे ज्योतिर्मय स्किमीचे दिवे लागले. स्कीम खात्यान बंद केली. आतां मेरेन सरकारान 7 लाख बल्ब वाटल्यात. खाते आतां केंद्राची स्कीम चालीक लायतले. तातूंत LED बल्ब, ट्यूब लायटी आनी फॅन आतां कॉस्ट प्रायजाक मेळटले. सरकारान छत्तीसगडांतल्या कोळशाच्या खणीचो नाद सोडलो. आतां सरकार खंय सोलर पावराक चालना दितलो. 2 म्हयन्यान पावर पॉलिसी येतली. ज्योतिर्मय जी स्कीम आहा ती 70% जाल्ली आसा आनी डिपार्टमेंटान आतां अशें ठरयल्लें आहा ती डिसकंटिन्यू करपाक. कारण जवळ जवळ आमी 7 लॅक्स बल्ब हें केल्ले आसा, त्या स्किमी अंडर दिल्ले आसा. आनीक उरलेल्या लोकांक आतां अजून खुबशे लोक व्हरपाक येवना आनीक त्या खातीर ती डिसकंटिन्यू करून त्या पेक्षा आमी जे बल्ब आसा LED बल्ब आनी ट्यूबलायट्स आनी फॅन्स एक आनीक नवी स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान केल्ली आसा ती स्कीम हांगा गोंयान आमी इम्प्लिमेंट करपाचें आसा. प्रपोजल आमकां येयल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. तें म्हटल्यार बल्ब, फॅन आनी ट्यूबलायट्स ह्यो सारके कॉस्ट प्रायजान दिवपाक. वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान उत्तर गोंयच्या आमदारांबरोबर मंगळारा बसका घेतली. प्रत्येकान आपापल्यो मागण्यो आनी मतदारसंघातली लायटीचे प्रॉब्लेम ह्या बसकेन घाल्यात. कोणाक सबस्टेशन जाय, कोणाक नवे ट्रान्सफॉर्मर, कोणाक अंडरग्राउंड केबलिंग. पणजे शहर आणि पणजे भायले जे सबर्बन एरियाज आसा तांकां स्काडा सिस्टम म्हणजे सुपरवायझरी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एक नवी प्रणाली अवलंबीत करपाची, जाका लागून एक्चुअल डिमांड खंय आसा थंय पावर डायवर्ट करपाक मदत जातली आनी पावर आउटेजीस नाजाल्यार ओवरलोड जाता ते खूब प्रमाणात कमी जावन एक बरी स्टेबल पावर आमकां मेळटली. I have demanded that no more commercial connection should be given in my area, that is Shinkerim to Baga, till we improve the existing electricity. Why should a local suffer because of a hotel coming up at the next door? There are a lot of places transformers are required, low voltage आता खूप कडे आता झाडा बिडा असल्या कारणान you need to have a underground cabling. But as at least for my conductors which are there for last so many years, that gets corroded, the corroded and then it breaks down. So they said they would give an issue, they would replace that conductors as of now. साळ पंचायत, मेणकुरे पंचायत, लाडोपासे पंचायत यांच्या खातीर एक साळ गांवान साळ सबस्टेशन प्रपोज केल्लेलें आहा खूब वर्सां पयलीं. जागो एक्वायशन जाल्लो आहा, कंपाउंड घातलेलें आसा. ह्या सबस्टेशनाक ताबडतोब चालना मेळची, ताबडतोब ते कार्यरीत करचे ही मागणी आयच्या मिटींग केल्ली आसा. जे ट्रान्सफॉर्मर्स नवे घालपाक जाय किंवा अपग्रेड करपाक जाय तेजे आतां प्रोक्युरमेंट चालू जातलें. त्या शिवाय पोल्स तेजे जातले आनी मागीर कंडक्टर्स आनी बाकीचे जे आमकां ल्हान बारीक सामान कितें जाय तेजे प्रोक्युरमेंट येता त्या थोड्या दिसान जातलो. आमचे डिपार्टमेंटाक आमी आतां एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आमचे त्या एरियेंतल्या आमचो आसा त्या डिविजनांतलो तांकां वर्कआवट करपाक की खऱ्यांनीच थंयसर सबस्टेशनाची गरज आसा काय ना ती. काही कडेन सबस्टेशनां ऑलरेडी आमी प्रपोज केल्लीं आसा, काही कडेन टेंडर जाल्लें आसा, टेंडर जावपाचें आसा. कोल स्कॅमा उपरांत सुप्रीम कोर्टान UPA सरकाराचे वादग्रस्त कोळशाच्या खणीचे अलॉटमेंट रद्द केल्या उपरांत गोंयच्या EDCक दिल्ली कोळशाची खणूय गेली. गोंय सरकारान KSK पावर डेव्हलपराचेर घाल्ले सुमार 250 कोटी उदकान. आतां सरकारान कोळशाचो नादूच सोडून दिला. सरकार खंय सोलर पावर पॉलिसी करतलो. वी मे प्रोड्यूस अ सोलर पावर, नॉट कोल पावर or any kind of the other कोल ब्लॉकाक आमी हें करचो ना, कारण आमकां गरज पडटली अशी दिसना पावर हें करपाक हांगा प्रोड्यूस करपाक. आनी आमकां तशें पोटेन्शियली ना, कारण आमचो रिक्वायरमेंट कंपेर्ड टू बाकीच्यो स्टेटी आहा तितको रिक्वायरमेंट आमचो ना पावरीचो. आतां आमचो जो रिक्वायरमेंट आहा तितको आमकां पावर आमकां अवेलेबल जाता, म्हणजे पावर कमी खंय पडटा असो ना. फक्त काही वेळा तो आमकां मातसो म्हारग घेवचो पडटा. गोवा गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा कोल ब्लॉक्स घेवप ना म्हणून करून.
जाता जाल्यार सोलर पावर जनरेट करपाचो आमचो एक हें आसा आनी त्या खातीर येता त्या सादारण 1-2 म्हयने भितर पावर पॉलिसी गोवा गव्हर्मेंट फॉर्म्युलेट करता. ऑलरेडी इट इज ऑन द पोर्टल ऑल्सो. आमी ऑलरेडी पावर पॉलिसी जें केल्लें आसा सजेशन आनी हें मागयल्लें आसा. आदलो मंत्री मिलिंदान वीज खात्याचे मेस केला म्हूण मडकयकार म्हणटा. फाटल्या खेप ताणें मडगांवां दक्षिण गोंयच्या आमदारांची मिटींग घेतिल्ली. आतां उत्तरेन मंत्र्याच्या परफॉर्मन्साचो फरक कळ्यार पयल्याच पावसाक कळटलो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुकाराम मराठे. आमदारकी अपात्रता याचिकेचे केशीन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी तिगा आड हायकोर्टान काडिल्ली नोटीस खंय मंत्री धरून बाकीच्या तिगाय प्रतिवाद्यांक पावलीच ना. हायकोर्टान सुनावणी शुक्रारा धुकल्ल्या. नोटीस पावली ना म्हूण मंगळारा चौगांचो एकलोय आदवोगाद खंडपिठा मुखार उबो रावलो ना. काँग्रेसीचो व्हीप आसतना विधानसभेन काँग्रेसी बरोबर मतदान करिनासतना कूस मारली म्हूण काँग्रेसीन आदलो काँग्रेस आमदार विश्वजिता आड अपात्रताय याचिका घाल्या. घेऊया एक ब्रेक.